समेस्त गोंयकारांक दिवाळीची उर्बी बरीत परबी भेटयत हांव गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबरी नजर मारूया हेडलायन्साचेर। घराघरांनी आकाशदिवे आनी पणट्यो पेटोवन गोंयकारांनी मनयली दिवाळी। फोव आनी फराळाचे जिन्नस खावन तोंड केले गोड। हणजूर वाठारांत भुमिका देवळा लागसरच्या घराक लागलो उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाखांचे जाले लुकसाण। हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी पावसान लायली हाजेरी। फुडले 2 दीस हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट। कोटजुवें आनी सांखळे किल्ल्याचे दुरुस्ती काम 60% जाला पुराय। 6 म्हयन्यां भितून ह्या दोनूय किल्ल्यांचे काम पुराय जातले म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसायाची म्हायती। केंद्रीय गृह मंत्रालयान जाहीर केल्यात केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक। पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि पुलीस निरीक्षक विनायक पाटील हांकां फावो जाल्यात ही पदकां। कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या नुस्तेकारांक लागून गोंयच्या नुस्तेकारांचेर आयला हावळ। भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून गोंयच्या नुस्तेकारांक मेळनात नुस्तें, खात्यान करची कारवाय गोंयच्या बोटकारांची मागणी। आणि आता खबरो विस्तारांत। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत दिवाळेच्या निमतान उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले आसा। बेरेस्तारा फांतोडेचेर घराघरांनी आकाशदिवे आनी पणट्यो पेटोवन सगळ्यांनी दिवाळी मनयली। सकाळी फुडें कारीट फोडल्या उपरांत घराघरांनी दिवाळीचे फोव आनी फराळ खावन सगळ्यांनी तोंड गोड केलें। हणजूर वाठारांत भुमिका देवळा लागसार आशिल्ल्या एका घराक बुधवारा उसरा राती उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाला। म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळान वेळार उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान कसलीच जिवीत हानी जावंक ना। इमिडिएटली माझ्या स्टाफान आमी टर्न आउट केली गाडी आनी पॉयंटार हांगा जर येता आमकां ऑब्जर्वेशन अशें आयलां की उजो भरपूर प्रमाणात पेटला आणि एलपीजी गॅस बाहेर काढला अंडर कंट्रोल आहे। त्याच्यामध्ये एका लॉस म्हणजे रेसिडेंट जे काही नीड्स आहेत, दोन कबर्ड बेड हे खूपच्या प्रमाणात लॉस होतो।
हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण भर दिवाळे दिसा लेगीत पावसान हाजेरी लायली. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगडा सयत पावसान हाजेरी लायली. तशेंच फुडले 2 दीस म्हटल्यार 1 आनी 2 नोव्हेंबराक गडगडा सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. त्या प्रमाण हवामान खात्यान 2 दीस येल्लो अलर्ट लेगीत जारी केला. राज्यांत 1 आनी 30 ऑक्टोबर मेरेन सरासरी 11.65 इंच पावसाची नोंद जाल्या. खोर्जुवे आणि साखळे किल्ल्याचे दुरुस्ती काम 60% पुराय जाला. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर ह्या दोनूय किल्ल्यांचे काम पुराय जातले अशी माहिती मंत्री सुभाष फळदेसायान दिल्या. दोनूय किल्ल्यांचे काम 2021 सुरू जाल्ले, मात कांय तांत्रीक आडखळे आयिल्ल्यान हे काम बंद आशिल्ले. साखळे किल्ल्या खातीर 2 कोटी जाल्यार खोर्जुवे किल्ल्या खातीर 2.5 कोटी खर्च आशिल्ल्याचे मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले. खोर्जुवे आणि साखळे ह्या दोन्ही जे आशिल्लें काम सुरवात एक्चुअली टेंडर ओपनिंग बी जाल्लें म्हजे पयलीं in 2021. But then the work was not began. When I took over the department, the work started. And ताजे नंतर मातशे मदीं ताजेर problems कितें जाले, the accounts have problems to certify their bills. Ongoing works आसा पळय न्ही, ताका the question whether we have authority, the consultant can certify the bills. So accordingly we have resolved the issue and it remains pending for quite a long without payment. The consultant the contractors had to wait for their RA bills, and the issue is resolved now, and then we are expecting to finish it. Now the 60% of the work is done, and the time period for that was nearly 2 years. But then we have crossed that time and we have given them the extended time. And now work will go within another 6 months of time. We will get everything ready and the fort will be fully renovated, open for the public. Southern don't कोटी आसलेलो, exact I don't know. It is within that. The Khorzuem is 2.5 and Saklem is nearing about 2 crores. Chapura fort also we have taken up. We have floated a tender and we got now 2 bids. The bids will be analyzed, scrutiny is going on, and then that work also will begin. So Betul fort is concerned. Betul fort is, we have asked for the possession of land because this fort is in the possession of central government, it is customs department. Not all the forts were built by Chhatrapati Shivaji Maharaj, but there are quite a good forts which are built by Shivaji Maharaj, and we find म्हणजे आमच्या तातूंत भितर आमच्या आर्कायव्जान भितर ताजे डॉक्युमेंट मेळटात. वी आर ट्रायंग टू रिस्टोर दॅट, प्रिजर्व इट, अँड देन वी ओपन इट फॉर द चिल्ड्रन टू नो द हिस्ट्री ऑफ आवर गोवा. केंद्रीय गृह मंत्रालयान केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक जाहीर केल्यात. गोयच्या 2 पुलीस अधिकाऱ्यांक ही पदकां फावो जाल्यात. गुन्यांव फाट्याचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आणि पुलीस निरीक्षक विनायक पाटील हांकां ही पदकां जाहीर जाल्यात. पुलीस अधीक्षक गुप्ता हांकां अरुणाचल प्रदेश राज्यांतल्या तिरप जिल्ह्याचो पुलीस अधीक्षक आसतना बऱ्या तपासा खातीर जाल्यार कुडचड्यार रुपा पारकर खून प्रकरणाचो बऱ्या तरेन तपास कामा खातीर हे पदक जाहीर जाल्यात. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या नुस्तेकारांक लागून गोयच्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. गोयच्या दर्यांत भायल्या राज्यांतल्या नुस्तेकारांचो वावर वाडपाक लागला. ताका लागून गोयच्या नुस्तेकारांक अपेक्षे प्रमाण नुस्तें मेळना. कांय वेळार जाल्यार भायले नुस्तेकार गोयच्या नुस्तेकारांचेर हल्लोय करतात. भायल्या नुस्तेकारांकडल्यान मोठ्या प्रमाणात जावपी नुस्तेमारीक लागून नुस्त्याच्यो कांय प्रजाती नश्ट जावपाच्या मार्गार आसात. देखून सरकारान भायल्या नुस्तेकारांचेर आळबंद हाडपा खातीर उपाय येवजण करची अशी मागणी गोयच्या नुस्तेकारांनी केल्या. गोयच्या दर्यांत कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातल्या नुस्तेकारांचो वावर वाडपाक लागला. भायल्या नुस्तेकारांच्या वावराक लागून गोयच्या नुस्तेकारांचेर हावळ आयल्या. भायले नुस्तेकार व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी घेवन येतात आणि गोयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात. केन्ना केन्ना हे नुस्तेकार गोयचे शिमेत येवन गोयच्या नुस्तेकारांचेर दादागिरी करतात. हे विशीं जायत्यो कागाळी केल्यो, पूण कोणूच दखल घेना अशें तांचें म्हणणें. 15 दिसां पयलीं नुस्तेमारी खात्यान कोस्टल पुलिसांच्या सहकार्यान मालपेची बोट धरिल्ली, पूण हे भायले नुस्तेकार अजूनय गोयच्या दर्यांत येवन नुस्तेमारी करतात.
नुस्तेमारी खात्यान नेमान गस्त घालून या बोटींचेर कारवाय करची अशी मागणी बेतलांच्या नुस्तेकारांनी केल्या. जेन्ना आमी भुरगे आसले तेन्ना आमचे जाणटेले ते व्हडे घेवन पागेर मारून नुस्तें हाडटाले. कितले दिसाक 3-4 पावटी व्हडे भरून हाडटाले. आज ती परिस्थिती रावूंक ना. आनी दुसरें कितें जालां, आज कर्नाटकासून अशे बोटी येता फाटल्या दिसाक 250-300 टॉलर आनी ते बुल टॉलिंग तेका लिमीट ना काय ना. कर्नाटकाक अमके एरियेच्या भायर फिशींग करपाचें तेमकां लिमीट आहा. जाल्यार आज ते बिंदास हांगा फिशींग करतात. अशें केलें जायत जाल्यार फाल्यां आमच्या गोंयच्या हद्दींतलें नुस्तें ते मारून व्हरतात जाल्यार आमच्या लोकांनी फिशरमॅनांनी कितें करपाचें. महाराष्ट्राचे टॉलर आयले आनी ते कितले 7-8 मिटराचेर रापणे मारतात, पर्सेंट मारतात. अशें येवन तर हे केलें. आमची गोंयची एरिया कितले मिटर आहा. चूक हा गव्हर्नमेंट आनी जो फिशरीज डायरेक्टर जावं ते डिपार्टमेंट आहा ही तेजी चूक आहा. कित्याक कोणाक घेवप एलावड हे कितें चल्लां. जर तर कर्नाटकाक अमकीच एरिया आहा नुस्तें मारपाची जाल्यार हांगा गोंयांत ना कित्याक. जी पळय नुस्त्याची जाती आसले ते आतां जाती काबार जाले. उदाहरणार्थ न्हंयचेच सांगपाचें जाल्यार आमचे खडचाणे आनी दुसरे कालवा तिसरे अशे भरपूर पडटाले ते आतां हे जाले. आतां 2 वर्सां पयलीं तिसरे पडले बितलाक. आतां ह्या वर्सा ना, पोरू ना. अशें तर हे चलत जाल्यार हेच्या फुडें नुस्तें जावं कितेंच खावपाक मेळचें ना. आनी जे कोण फिशरमॅन आहा पळय तेमी हो धंदो कंप्लीट बंद करचो पडटलो. आज तर तूं दर्यान तर वयशी जायत न्ही, तुका खाली उदकच दिसता, नुस्तें थंय दिसचें ना. हेजें कारण कितें. खूब वर्सां पयलीं सुद्दां असो आवाज उठला आनी चल्ला आवाज की हे नुस्तें पळय कमी 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 जायत वयता. शास्त्रज्ञांनी सुद्दां सांगलां हे नुस्तें कमी 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 जायत वयता म्हणून. पूण हेजेर लक्ष कोण दिना. हेजें कितें तेन्ना जर हेजेर लक्ष कोण तरी दिता आसलो जाय जाल्यार आज ही परिस्थिती अशी जाता नासलेली. हेजें कारण कितें. पयलीं अवघेच बोटी आसलेले. आज बोटीची जी संख्या आसा वाडल्या पळय अशी न्ही की अरे रे रामा सांगपाचो ना. कोणूय येता बोट बांदता, कोणूय फिशरमॅन जाता. ती एकल्याचे 20, 25, 10, 15 बोटी. अरे जर तर गव्हर्नमेंट म्हणटा न्ही बोटी बांदूंक जायना बोटी बांदूंक जायना जाल्यार हेमकां एकल्याक 10, 15, 20 बोटीचे हे कोणी दिले परवानगी बांदपाक. कर्नाटक आमी म्हणटा त्या महाराष्ट्राक म्हणटा कितें थंयचे तर सगळे थंयची मासली काबार केली. आतां मासलीचे सोदात ते हिंगा येता मलपेचे बोटी आनी खंयचे बोटी. मागीर हिंगा गोवान पडटा बॉब विकतले कशे. एलईडी फिशिंग चालू आसा. गव्हर्नमेंट म्हणटा बंद केले. कोण सांगता बंद केले. दोळे फुटले तेमचे. कोण सांगता बंद केले. बिनधास्त चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. मडगांव फेस्ताच्या फेरयेंतल्यान आयिल्ल्या सोपो कराचो गैरवापर केल्ल्या प्रकरणात मडगांव पालिकेचो क्लार्क योगेश शेटकराक फुडल्या 3 दिसां भितून अटक जातली अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. तशेंच ताचे PF लेगीत बंद केला आनी ताचे कडल्यान 14 लाख वसूल करून घेतले अशें शिरोडकर हाणें ह्या वेळार सांगलें. ऑलरेडी डायरेक्शन गेलें. पुलिसीन मुद्दम रावताले तर मेळना म्हणटा 4 दिसां कसो मेळटा. प्रोटेक्ट ताका कोण करनाले पळय. एज फार एज मडगांव मुन्सिपालिटी आसा ताका कोण प्रोटेक्ट करना. आमकां पळय एक गोश्ट लक्षांत दवरात. ताका समज सर्विसीचो टर्मिनेट केलो जाल्यार अजून प्रश्न आमचो सुट्टा आसना. आमकां जाय ते पयशे न्ही. आतां पळय ताजे पयशे जे आसा पळय ताजे पळय प्रोविडंट फंडाचेर 3 लाख पसून ना अशें म्हाका कळ्ळें. हांवें जे सगळें पळय डिटेल्स घेतला. आतां जे सॅलरीचे हे ते सगळें धरले जाल्यार कितले पयशे मेळटले. 14 लाख दिवपाचे आसा. आमकां मेन प्रश्न एक 2 म्हयने 1 म्हयनो 2 म्हयने डिले जाल्यार म्हणल्यार व्हडलें कांय हरकत ना. ताजी सर्वीस केन्नाय टर्मिनेट करपाक आमी रिक्वेस्ट करपाक जाता. सर्वीस टर्मिनेट करून आमची मुन्सिपालिटी 14 लाख रुपया येतले कांयच ना अशें जावपाक जाय. पयलीं पयशे रिकवर जावपाक जाय. बरें जितलो चड ते पळयतलो मागीर सगळें म्हणटा ताका विथ इंट्रस्ट फारीक करा आनी फारीक करूंक जाय. हांव आतां पळय 4-5 बँके म्हजे मना येता हांगा ताजे सॅलरींतल्यान डिडक्शन करचें म्हणून. एक बँकेक खंय ताणें 20 लाख लोन काडला. एक बँकेक ताणें 25 लाख लोन काडला. एक बँकेक 3 स्टाफूय आमची शिवाटी रावले कोणाक खबर ना. 4 काय 5 बँकांनी ताणें रीण काडला 20-20 लाख 25-25 लाख. आतां आमकां 14 लाख समज ताणें आमकां भरतलो जाल्यार आनी कोणाक 15 लाखां टोपी घालपाक जाय. अशी तेजी परिस्थिती आतां खंय मोजा खंय एस्पोंडी मोजा आमकां कांयच खबर ना. आमी 2 फावटी तेजी घराचेर नोटीस मारल्या. म्हजें इतलेंच आसा ताका टर्मिनेट करपाचो सर्विसी काडपाचो हें तें सगळें बरें आसा. विचार करपाक प्रॉब्लेम ना. पूण कशें
टर्मिनेट समज ताका फाल्यां गेलो रिकवरी मागीर ट्रेंड जातलो मुन्सिपालिटीचा कोणी हांगा मुन्सिपालिटी टोपी घातलो वतलो आनी हे सगळ्यांक पसलेस जातले पयशे पसपाक दिवपाचे ना. आता काय सॅलरी खंय क्रेडिट जाता सॅलरी म्हळ्यार कितें जाता ताजे कितें वॉटेवर डिटेल्स घेतले त्या हिशोबाने ताजे थोडे कितें ताजे प्रोविडंट फंडाक एक 3 लाख की 10,000 कितें तरी मेळटा समथींग 3 लाख 15,000 प्रोविडंट फंडाचे मेळटा. ना आता अंडर सस्पेन्शन आसा न्ही. ना अंडर सस्पेन्शन म्हळ्यार पयलींचे सर्वीस आसा न्ही ताजी. ते प्रोविडंट फंड पयलींच जालो. ना प्रोविडंट फंडाचे पयशे ताजे पयलींचे आसात हय ते आसतले. डेट मंथली सॅलरीची विचारता. मंथली सॅलरी ते सॅलरी म्हळ्यार जेन्ना सस्पेन्शन केल्ले वता तेन्ना हाफ डे कामां येवपाक हय सो ताका लागून हाफ डे तो फूल डे कामां येवपाक जाय हाफ डे सॉरी फूल डे कामां येवपाक जाय. सस्पेन्शन 50 हाफ डे तो ताका पगार मेळटा. तो आतां पगार कामाक येना न्ही. खंय क्रेडिट जाता बँकेन. सो क्रेडिट करना तुमी. आतां पगार ताजो झिरो. पगार ताजो झिरो. तुमचे कडेन क्रेडिट दवरता तुमी. तुमचे कडेन दवरता आगडी नासता. ना ताजे अटेंडन्स सद्या झिरो आहा न्ही. तो सस्पेन्शन करतकीर पसून ताणें कामां येवपाक जाय. कामां येतकीर ताजो 50% म्हणजे 30,000 पगार जाल्यार ताका 15,000 पगार असो अशें सिस्टम ती. तो कामाकूच येता न्ही पगार ताजो झिरो पगार कांय वचना ताका. संग्रहालय हेरिटेज पॅलिसीत येता आणि ह्या हेरिटेज समितीत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकरांचो आस्पाव जाता. देखून तांकां ह्या विशीं अदीक म्हायती आसा जाल्यार तांचे कडेन चर्चा करतलो अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. कांय दिसा पयलीं पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हाणें सप्तकोटेश्वर देवस्थानाच्या पुनर्बांधणे वेळार मेळिल्ल्या पुरातन वस्तूंचे लागसर बंद आशिल्ल्या सरकारी प्राथमीक शाळेत संग्रहालय करून ते लोकां खातीर उक्ते करपाचें आवाहन केल्लें. ह्या फाटभुंयेर मंत्री सुभाष उलयतालो. दिवचले नार्वे हांगासर सरस्वती पुजनाक थंयच्या थळाव्या ग्रामस्थांनी जे प्रदर्शन दवरलेले ते प्रदर्शना खातीर म्हाका त्या वाठारांतले सतीश शेटगांवकर यांच्यांनी निमंत्रीत केले आनी ताका लागून हांव निमाणे दिसा सरस्वती पूजन जाल्या उपरांत विसर्जन जाल्या उपरांत ते जे प्रदर्शन आसले ते पळोवपाक गेलो आनी ते पळयल्या उपरांत हांव अचंबीत जालो. कित्याक तर त्या प्रदर्शना भितर एक घंटा जी आसली ती लक्षवेधक आसली आणि जायत्यो वस्तू हांगासर पुरातत्व दृष्ट्या म्हत्व असलेल्यो वस्तू त्या सप्तकोटेश्वराच्या मंदिराच्या परिसरात जी बाय आसली त्या बाय भितर त्यो मेळाल्यो आणि कांय मुर्त्यो ज्यो मेळाल्यो त्यो गोवा सरकारच्या पुरातत्व खात्यान ज्यो आसा त्यो आपल्या कडेन घेतल्यो. पूण त्याच्या उपरांत ज्यो मुर्त्यो मेळ्ळ्यो त्यो सगळ्यो मुर्त्यो ज्यो आसल्यो त्यो डंप करून एका जाग्यार दवरल्यो आणि अंदू सरस्वती पुजनाक त्या लोकांनी बरी गजाल केली. म्हणजे ह्यो सगळ्यो वस्तू आसा त्यो तेंच्यांनी प्रदर्शनाक मांडल्यो. खरें म्हणजे देवस्थान समिती आसा त्या देवस्थान समितीन थंयसर जी सरकारी प्राथमीक नार्वेची शाळा आसा जी सध्या देऊळवाड्यावयली शाळा बंद पडलेली आसा भुरगे ना म्हणून तर त्या शाळेचो बऱ्या तरेन उपयोग करून थंय वस्तू संग्रहालय जर उबारले जाल्यार त्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराची सांस्कृतिक विभागाची एक येवजण आसा आणि त्या येवजणेच्या सकयल मोठ्या प्रमाणात निधी जो आसा हो गोंय सरकाराक उपलब्ध जावंक शकता. म्हाका हो विशय नवोच आयिल्लो आसा. आय वील फायंड आउट फ्रॉम दॅट अनलेस आय नो वॉट एक्झॅक्टली ही मिन्स टू से बिकॉज राजेंद्र केरकर आमच्या हेरिटेज पॉलिसी आमी करतात आर्किओलॉजीची आणि त्या पॉलिसीचेरय ते एक मेंबर आसात आणि आमी तांची एक स्पेशल समिती काडली आसा. इफ एट ऑल इफ he has some knowledge about all this जाल्यार आमी ताका म्युजियम बी करपा खातीर करतले बिकॉज इट मायट कम अंडर हेरिटेज पॉलिसी टू. सो वील टेक कॉग्निजन्स ऑफ दॅट आनी विथ हीज हेल्प एंड नॉलेज वी वील सेट अप वॉट एवर वे आमचे कमिटीन घालून ते करतले. गोंय मनीसबळ आयोगान तंबी दिवन लेगीत पणजे ताळगांवां रातच्या 11 वरां उपरांत लेगीत व्हडा आवाजान डीजे सुरू आशिल्ले. पणजे तशेंच ताळगांवांतले कांय ज्येश्ठ नागरिकांक खूब त्रास सोंसचे पडले. पुलिसांनी कसलीच कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न थळाव्यांक पडलो. सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्ही कडल्यान दिवाळीची हुनहुनीत परबी. ही दिवाळी तुमकां सगळ्यांक सुख समृद्धी आणि भरभराटेची वचो हेच देवा लागीं मागणें. आता मुख्य गजाल ती म्हटल्यार काल नरकासुराची रात. ह्या नरकासुराच्या रातीक गोंयभरान जाय त्या जाग्यार व्हडले व्हडले नरकासूर उबे केल्ले आनी ह्या नरकासुरा वांगडाच व्हडली व्हडली म्युजीक सिस्टमूय सगळ्यांनी लायिल्ली. गोंय सरकाराचे आदेश आसतना सुद्धा रुल्स एंड रेग्युलेशन आसतना सुद्धा आवाजाची मर्यादा ही रातची 12 पर्यंत आसतना सुद्धा रातभर हे जे लावड म्युजीक आसा ते वाजताना आमकां दिसले.
पणजे राजधानीन सुद्धा जायत्या जाग्यांचेर सांगून गोंय सरकारान आनी खुद्द मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी काल आवाहन केल्लें सगळ्यांक की तुमी नरकासूर करात, नरकासूर एन्जॉय करात, पूण हे करतना आवाज जावचो न्हू, सावंड पोल्यूशन जावचो न्हू, याची काळजी घेयात हे सांगलेले आसतना सुद्धा काल राती 12 उपरांत सुद्धा आणि आयज सकाळी 8 मेरेन सुद्धा हे लावड म्युझिक हे चालूच असले. आमी हेचे काय विज्युअल्स जे आसा ते आमी पळयले की कशा प्रकारे हे लावड म्युझिक चालू असते. ह्या लावड म्युझिकीचो त्रास जाणट्यांक, ल्हान भुरग्यांक खूप जालो. कांय जाणट्यांक तर आपल्या घरांसून दुसरीकडे शिफ्ट जावन रातचे न्हिदपाक वयचे पडले, हांगा पर्यंत परिस्थिती येयली. आणि हे सगळे जाय आसतना गोंय पोलिसांची जी जबाबदारी आसली की ह्या लावड म्युझिकाचेर कंट्रोल करचो ती आमकां खंय दिश्टी पडोंक ना. सो हे सगळे पळयल्या उपरांत गोंय सरकाराच्या आदेशाचे खरेंच पालन लोकांनी केलें काय पोलिसांनी आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली काय हो एक प्रश्न उपस्थित जाता. आणि जी नरकासुराची रात असली त्याचो लावड म्युझिकचो कितलो त्रास जालो लोकांक हे सगळ्यांक दिश्टी पडटा. अशा प्रकारचे अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. नरकासूर लासले आनी सगळे घरा गेले, मात नरकासुरांचे सांगाडे तशेंच रस्त्यार पडून राविल्ले. रस्त्यांच्या मदोमद आशिल्ल्या ह्या सांगाड्यांक लागून रस्त्यार गाडयो चलयतल्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले. नरकासूर लासून लोक घरा गेले, मात ही सगळी हळशीक थंयच सांडून गेले. सो हे कोण काडटलो असो प्रश्न लोकांक पडलो. आम्ही असं सांतिनेज हांगासर आणि सांतिनेज हांगासर म्हळ्या पासून तुम्ही पळोवंक शकता की 2 नाशिल्ल्या नरकासुराचे सांगाडे आसा आणि हे सांगाडे रस्त्याच्या मदोमद आसा. काल नरकासुराची रात असली, रातभर भिंगाणो घालून जो भिंगाणो सकाळ पर्यंत चालू असतो. व्हडले लावड म्युझिक असले आणि ह्या लावड म्युझिकाचो त्रास सिनियर सिटीजनांकूय जालो हो आमी काल पळयले. सकाळी त्या बाबत आमी बातमी दिली, पूण आत्तां दनपार जाल्या आणि दनपार जावन सुद्दां हांगासर जे लासयल्ले नरकासुराचे सांगाडे आहा ते रस्त्याच्या मदोमद आहा. तुम्ही म्हाज्या फाटसून पळोवंक शकता आणि तुमकां दाखोवंक सोदता हांव की जो ब्लॉक आसा हो ब्लॉक पळया. 4 व्हिलरींक येवपाक वयपाक त्रास जाता. जे लासयल्ले नरकासूर रस्त्याच्या मदोमद आसा, रस्त्याच्या मदोमद दवरतात आणि तो सकाळ जाली, दनपार जाली तरी ते काडले वचना. ही खरेंच खूब वायट गजाल आहा. म्हाज्या फाटसून तुम्ही ब्लॉक पळोवंक शकता. हो जो ब्लॉक जाता रस्त्यांचेर दुसऱ्या दिसा कामाक वचपी आसतले किंवा आनीक खंय दिवाळे खातीर आपल्या सोयऱ्यांगे वयपी आसतले लोक आसतले जे गाडयो घेवन वयता तांकां रस्त्याच्या मदोमद आसलेल्या ह्या लासयल्ल्या नरकासुराच्या सांगाड्याचे खूब त्रास जाता. आतां हेची जबाबदारी घेतलो कोण? हे लासयल्ले नरकासुराचे सांगाडे काडचे कोणी? जे कितलेशेच हजारांनी पयशे मोडून हे जे नरकासुराचे सांगाडे करता तेंच्यांनी काडप का CCTVन काडप? आता ही जबाबदारी कोणाची ही लोकांनी ठरवपाक जाय. आणि अशा प्रकारे रस्त्याच्या मदोमद नरकासूर नासोवप ना हेची जतनाय जी आसा ती लोकांनी घेवची पडटली. जे कोण नरकासूर मुख्य नरकासूर करतात तेंच्यांनी घेवची पडटली. अशाच प्रकारची अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येतलो. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवचल मतदारसंघातल्या लोकांक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिवप ही म्हजी मोख आसा. दिवचलचे उदरगती खातीर सरकारा कडल्यान फावो ते सहकार्य मेळटा अशें आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन म्हटलां. दिवचले 4 आर्म लायट वेवस्थेचें उक्तावण केल्या उपरांत आमदार उलयताले. 20 खात्या वतीन दिवचल शारांत वेगवेगळ्या सुवातींचेर 4 आर्म लायटीची वेवस्था केल्या. दिवाळी निमतान ह्या वेवस्थेचें लोकार्पण केलें. सरकार म्हणून आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो की आमची सिटी इम्प्रूव करपाची आसतली. हांव आमचे आभार मानता आमचे पावर मिनिस्टर सुनील ढवळीकार, आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. पण जेन्ना आमी अशी गोष्टी करता ती लोकांनी तितली बरी त्या गोष्टीची काळजी घेवपाची, मिसयूज करपाचें ना. तुम्ही जर पळयल्यार आमच्या बिचोलेन आमी डे बाय डे इम्प्रुवमेंट करीत आसा. खुबशे आमचे रॉबरीज जाताले. हांव म्हणना की ते बंद जाल्यात, पण डेफिनेटली CCTV कॅमेरा घातल्या मागीर थोडो कंट्रोल कसो आयला. आज आयडेंटिफिकेशन बरें जाता, क्रायम रेट कमी जावपाक गेले आसा. रस्त्यांचे इश्यू असले ते सॉर्ट आउट करता. उदकाचो इश्यू तर आमी फुडल्या 5-6 म्हयन्यान सगळी पायपलायन आमी बदल घेतली. 3 कडेन आमी ऑलरेडी पायपलायन बदललेली आसा.
उदकाचे आमचे टाकयेन बिचोले खंयचीच नासली, एकच पाजी लांबगाव असली ती आमी बदलता. हावसिंग बोर्डान आमी 2 लाख लिटर टाकी बांदलेली आसा. एफर्ट्स जे घालता पळय दोतोर कामा खातीर, जावं शहराच्या विकासा खातीर आसूं, जावं पंचायतीच्या विकासान, जावं बिचोले मतदारसंघाच्या विकासान, त्या विकासाक म्हणटा ते आमकां सरकार म्हणून मुख्यमंत्री जे ज्या विविध अशा खात्याचे मंत्री आसा पळय, PWD असो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट असो, ते सगळे आमचे बिचोलकारान दोतोराक सहकार्य करता. कित्याक दोतोराची एक तळमळ पळोवन ती दोतोर जे पद्दतीन काम करपाक फुडें सरलेलो आसा पळय, त्याचे दोतोराक म्हणटा ते कितें तरी रिटर्न्स मेळपाक जाय आनी तो फायदो म्हणटा ते आमच्या बिचोलकारांक सगळ्यांक मतदारसंघाच्या लोकांक जावपाक जाय. हे एक उद्दिश्ट दवरून दोतोर फुडें सरलेलो आसा. दोतोराक आमचो सगळींच म्हणटा ते पाठिंबो आसा हेचेर. ह्यान फुडें आमचो सगळ्यांचो ताका पाठिंबो आसतलो. बिचोले नगरपालिका असो, पंचायत असो, जी जी कामां दृश्टिकोनांसून पडटा पळय तितून दोतोराचें म्हणटा ते सहकार्य खूब आसता हेचेर. आनी हे हेका लागून म्हणटा ती ही आयज जो बिचोले सिटीन हांगासर जे फोराम बसयल्ले आसा पळय हेचेर, ते गांवकाराडा असो, जावं थिएटर एरिया असो, जावं हांगासर सुंदरपेटीचे एरिया असो, आयज लोकमय अशी म्हणजे सुंदरकायेन एक भर घातलेली आसा हे दोतोरान दिवाळीच्या निमतान. आनी हेका लागून म्हणटा ती सदींच म्हणटा ती आमची शहर म्हणटा ते विविध योजनांतून म्हणटा ते सुदारत आसा. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. दीपावली अर्थात दीपोत्सव, आशेचा अग्रदूत आणि वाईटावरील विजय. चला या दिवशी काळजी आणि प्रेमाचे दीप प्रज्वलित करून वंचित आणि गरजूंच्या जीवनात आनंद आणण्यासाठी वचनबद्ध होऊया. राज्य आणि देशातील प्रत्येक घरात या उत्सवाद्वारे आनंद पसरविण्यासाठी शांती आणि समृद्धीची सुनिश्चिती करूया. समस्त नागरिकांना जल्लोषमय दिवाळीच्या शुभेच्छा. शुभेच्छुक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. शेकड्यांनी दिव्यांचो सुवाळो दिवाळीचो खाशेलो खोशयेचो उमेदीन मनोवपाचो. समेस्तांक दिवाळीची हुनहुनीत परबी. शुभेच्छुक श्री प्रसन्ना बेंडे, नगराध्यक्ष कुडचडे काकोडा, नगरपालिका कुडचडे गोंय. तुमका आणि तुमच्या गरजांक दिवाळीची हुनहुनीत परबी. शुभेच्छुक रुद्राक्ष साळगावकर, MS सिटी टाउन 2, मोबाईल सेल्स अँड सर्व्हिस, शॉप नंबर 8A नियर बिचोली मार्बन बँक, कॅझरोज मार्क, आर्केड, कोरचारेम, गोवा. मोबाईल नंबर 9765676363 and 9823989835. ही दिवाळी तुमच्या जिणेत सुख समृद्धी घेऊन येऊ हीच देवा लागी मागणी. शुभेच्छुक कलंगूटचा आमदार मायकल लोबो, शुभेच्छुक आमदार डिलायला लोबो, शुभेच्छुक डॅनियल लोबो, सरपंच पर्रा. धनाची पूजा, यशाचो प्रकाश, कीर्तीचे अभ्यंग स्नान, मनाचे लक्ष्मी पूजन, संबंधांचो फराळ, समृद्धीचो पाडवो आणि मोगाची भाऊबीज घेऊन येऊन मनशाच्या जिणेत उजवाड घालपी दिवाळेच्यो समेस्त गोंयकारांक मना काळजा सावन शुभेच्छा. शुभेच्छू रोशन रेडकार, आरपोरा नागवेचो सरपंच.